डाऊन वगैरे तुझं आता आयुष मंत्री श्री श्रीपाद नायक हांची आता तब्येत स्टेबल आसा आणि तांकां पळोवपाक आज आमचे राष्ट्राचे डिफेन्स मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंग आयिल्ले. तांच्यांनी तांची भेट घेतली आणि तांच्यान तांकां उलो मारलो तेन्ना तांच्यान रिस्पॉन्स दिलो तांकां दोळे उगडून. आणि आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर असले, चीफ सेक्रेटरी असले, हेल्थ सेक्रेटरी असले, तांच्याय कडेन तांच्यांनी रिस्पॉन्स दिलो. सो आतां ते स्टेबल आसा, पण आमी तांकां ICUन दवरला बिकॉज ऑफ क्लोज मॉनिटरींग. So what type of interventions are there? Intervention means he had surgery, multiple fractures, and all these fractures have been operated by me whole night yesterday. काल हांव राती 2 उठून गेला तो सकाळी 8 आयलो. कितले ऑपरेशन तांकां हांवें 3 मेजर केले. 3 मेजर फ्रॅक्चर असले. सक्सेसफुल ऑपरेशन कितें सक्सेस सर ना मायनर. खंय केले सर? कसली ऑपरेशन? खंय तांकां शोल्डर क्रश जाल्ले तांचे, ते शोल्डर रिकन्स्ट्रक्शन एक केलें. मागीर फोरआर्म बोन फ्रॅक्चर असले ते फिक्स केले आणि थाय बोन फ्रॅक्चर असले ते बी फिक्स केले. स्पायनल कॉर्डाक कितें प्रॉब्लेम? स्पायनल कॉर्डाक कांय प्रॉब्लेम काय ना. सर एम्साची टीम केन्ना येवपाच्या? चेस्टान तांकां इंजुरी असली ते ट्यूब घातला आमी, थंय ब्लड ब्लिडिंग जाता. एम्स टीम इज कमिंग वेन? एम्स टीम आतांच निर्णय घेतला हांच्यांनी डिफेन्स मिनिस्टरान की तुमकां ओपिनियन जाय जाल्यार एम्स टीम येवन बेश्टी पळोवन वतली. तुम्ही ओके म्हटलं? आमी ओके म्हटलें. देर इज नथींग रॉंग इन हॅविंग एन ओपिनियन फ्रॉम सम experts also. Chest bleeding आता stop झाला. You can say he is out of danger. He is out of danger. So there is a possibility of shifting to AIIMS or something? I don't see any possibility of shifting him because here we have given him almost all the treatment, but it is up to the he is very precious to the nation also. So it is up to the decision making whether he has to go or not. Because here we have given him almost all the possible care. Yesterday all the heads of department were there with me in the night at 2 o'clock, and after that most of them waited, and I started surgery with anesthetic. So we have given him all that is required, and he is right now stable. Observation. We don't see any reason for going anywhere else, but still depends. Doctor lungs Lungs are the problem. Okay. So a couple of days he was suffering from COVID-19, so his immunity might be dropping also. कोविडाक जावन तांकां आतां खूब दीस जाले आनी दे वर लिडींग नॉर्मल लायफ. एक्चुली तांकां कोविडाचें आतां कांय ना. इवन तांची चेस्ट एक्सिडंट व्हडलोसो हे दिसनाशिल्लो फायब्रोसीस. सो ही इज ऑलमोस्ट रिटर्न टू नॉर्मल लायफ. ओके. कोविड आता CC कार्डियक सेक्शन आना आतां आमी ते कार्डियाक ICU म्हणून आहा थंय दवरला. ओके. अंडर कन्वेनियन्स. How much does आता तो शुद्धीर आसलो आमी आतां गेल्ले तेन्ना. ताका आमी सिडेट केल्लो ओन्ली बिकॉज ही शूड नॉट हॅव एनी पेन एंड सो फाल्यांच्यान तो सामको शुद्धीर येता. So how much days will take to recover? नॉर्मली असल्या केसीन कितले टाइम लागता? 3 महिने तरी वतले. इन हॉस्पिटल? Not hospital. Going out of hospital, once he is mobilized, he is made to sit on the bed and he can go home. It will take about 10 to 15 days. Okay. Thank you.